यादी. कांय व्यक्तिमत्वां अजरंवर असतात. आपल्या वावरांत ती सासणाची इतिहासांत आपली सुवात तयार करतात. अशेंच एक अष्टताशी सर्जनशील व्यक्तिमत्व म्हळ्यार गोंय शाहीर उल्हास बुयांव. 21 जून 1944 दिसाक सांगे म्हालांतल्या जांबावले गांवांत तांचो जल्म जालो. तांच्या श्वासाश्वासांत आनी नसानसांतच गोंयच्या भुंयेचें संगीत व्हांवतालें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. भुरगेपणासावनच काळजाक संगीत होरायतालें. कविता वाचता वाचता शाळेंत शिकपी हो भुरगो रोखडोच त्या उतरांक सुरांत रुपांतरीत करतालो. अर्थीक संघर्शाक लागून 14 वर्सां पिरायेचेर तांकां गोंय सोडून मुंबय वचचें पडलें. दिसाची बँक ऑफ महाराष्ट्रांत प्युनाची नोकरी करतनाच नायट स्कुलांत शिकून तांणी मॅट्रिकेची परीक्षा पास केली. मुक्त गोंयांत परतले उपरांत आपले अस्मिते खातीर तळमळपी भुंयेचो तो आवाज जालो. बुलंद आवाज. 1963 ते 1983 ह्या काळांत तांची 300 वयर गितां आकाशवाणीचेर ध्वनिमुद्रण जावन प्रसारीत जालीं. 1964 वर्सा दिल्लींत कोंकणी गीत संगीताक पयले खेपेक व्यासपीठ मेळोवन दिवपाचें श्रेय तांकांच वता. आपल्या बुयांव थिएटर्स वरवीं हांगा खून जाला सारखें नाटक आनी रामगीता सारखी अजरंवर संगीत कृती तांणी कोंकणीक दिली. कोंकणी संगीत आनी उल्हास बुयांव हें समीकरणच जाल्लें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. एम बॉयर हांच्या एकूच रस्तो ह्या तियात्रांतय तांणी आपली सर्जनशीलताय दाखोवन दिल्या. हांगा न्हीद ना ह्या तांच्या तियात्रांनी गोंयच्या प्रेक्षकांचेर मोनेळ घाला. तांच्या मंगळुराच्या शारांत एक चेडूं देखिलां हें गीत गोंय आनी मंगळूर शारांत फामाद तर जालेंच, वांगडाच दोनूय वाठारांतल्या कोंकणी समाजाक एकठांय हाडपी तें साधन जालें. ह्याच तांच्या दोन समाज दोन वाठारां मदीं पूल जावपाच्या वृत्तीन ते फकत संगीतकार म्हणूनच न्हय तर एक संस्कृतीक राजदूत म्हणूनय इतिहासांत उरले. चान्न्याच्या राती यो गो यो तूं कोलवें यो, हांव बाबा न्हवरो गितां तांणी आपल्या आवाजान गिरेस्त केली, अजरंवर केली. फकत 23 वर्सांच्या पिरायेचेर जन्मत कौलाच्या झुजांत उल्हास बुयांव गोंयचो राखणदार म्हणून मुखार सरलो. संगीता वरवीं गोंयच्या अस्तित्वाची वळख घडोवपा खातीर ताणें जय गोमंतक कला पथकाची स्थापना केली. जन्मत कौलाचे सभेंत तांचेर फातर शेवटून आनी तांकां धमक्यो दिवन तांकां भयभीत करपाचो यत्न विरोधकांनी केलो. पूण आपल्या भुंये खातीर फुडें सरिल्ल्या निर्भीड उल्हास बुयांव हांचेर ताचो कसलोच परिणाम जालो ना. जन्मत कौलाचे जैत सभेंत अण्णा फणसे हांणी उल्हास बुयांव हांकां गोंय शाहिरी उपाधी दिली. उल्हास बुयांव हांचेर आपल्या जिवीतकाळांत साबार संकश्टां आयलीं. तांच्या धंद्याचेर तांकां अपघातांनी लुकसाण सोंसचें पडलें. कुडचडींचें तांचें घर कोंकणी राजभास चळवळींत भूंय भरवण जातना तांकां पळोवचें पडलें. उल्हास बुयांव अशा दरेका प्रसंगांनी आपल्या परिवाराच्या आधारान नेटान परतून उबो रावलो. तो निखटोच एक कलाकार नाशिल्लो, तो एक वेवसायीकय आशिल्लो. आपलो वेवसाय उबो करपाक आनी भुरगेपणांत दोळ्यांची दृश्टी दिवपाक आदार करपी वसंतराव धेंपो हांचे विशीं तो सदांच कृतज्ञ आशिल्लो. त्याच वांगडा दामबाब आनी पर्तगाळी स्वामींचेर तांचो खूब व्हड भावार्थ आशिल्लो. ताच्या इश्टागतीक चौकट नाशिल्ली. फकत गोंयांतच न्हय तर भारतभर ताचे इश्ट शिंपडिल्ले. उल्हास बुयांव हें धाडस, कर्तूब आनी ध्येयासक्तीन भरिल्लें एक व्यक्तिमत्व आशिल्लें. आपलें संगीत, अभिनय आनी चळवळींतल्या वावरा वरवीं ताणें गोंयकारांक एक नवी परंपरा घालून दिली. उल्हास बुयांव फकत एक नांव न्हय, गोंयकारांच्या काळजांत सुवात करून राविल्लो तो एक मंजूळ स्वर, एक परंपरा. गोंय शाहीर उल्हास बुयांव.